बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोनिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सगळे आसूं. Piccia babanguido soglan tunkam एक देवाचे कृपेन आनी मोगान बोललो दीस आवडटा. जोच वेळ आमी मागण्यांत देवाच्या पुत्राच्या ज्ञानांत आमी सांगया. प्रार्थुया. सर्गींच्या भोव मोगाळोका तो सदांच सांबाळो आनी दोयाळ म्हूण आमी जाणा. अख्खे पवित्र पुस्तक आनी तरीपुणी अवकारार आमकां तुज्या ओगणीत मोगाची बळयेची दुलोबायेची आनी काकुतीची खबर सांगता. आनी काकुतीर तुवें तुज्या पुता जेजूक ह्या संवसारांत धाडलो. ताणें सगळ्या मनशाकुळाक तुजो मोग उलगडलो आनी शेवटी ह्याच मोगाची व्हडली खुणाय दिवंक आपुणूच खुर्सार मेलो. आनी मरतना ताणें म्हणलें, बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो सोंपून दिता. बाबा ह्या दिसांनी आमी हाचोच उगडास करता. तुज्या ओगणीत मोगाचो जो जेजून खुर्सातावन बडबड्यामध्ये कुश्टामध्ये दाखोवन दिलो. तोच मोग बाबा सगळ्या मनशाकुळांत आयच्या काळांत ह्या दिसांनी सगळ्या मनशांक दाखोवंक मागता. कोण व्हड कोण ल्हान, कोण पातकी कोण भागीवंत, कोण गिरेस्त कोण दुर्बळ, कोण खंयचे भाशेचो हें कांयच पळयनासतना सगळे मनशाकूळ बाबा सोंसता ह्या दिसांनी. ह्या मनशांक तुजी कोनवडाय मोग आनी बरेपण दाखोवंक मागता. क्रिस्ता आमच्या सगळ्यांक. देवाचें उतर आयकूंक जरी तुमी तुमच्या घरांनी आसात तरी ह्या उतराक पावतो मान दिवंक सगळ्यांनी उबें रावचें. जिवामान परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पास्कांचे पुर्वेक 6 दीस आसात म्हणल्यार जेजू बेथानियेक आयलो. ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजार आंगार रावतलो. थंय ताका जेवण केलें. मरिया परमोस करताली आनी ताचे संगती जेवणाक बसतल्या मदीं लाजार आसलो. वचून स्वता मनशेचें चड मोलाचें एक रातभर परवळीत तेल घेवन मारयेन जेजूचे पांय माखले आनी आपल्या केंसांनी ते पुसले आनी तेलाच्या तमतमीत मरमरान घर भरले. तेन्ना ताच्या शिसांतल्यान ताचो घात घेतलो आसलो त्या जुदास इस्कारियोतान म्हणलें,
हे del dieci generati con te duru durborak diunosase taka durboranche oldore noi kunto sore asto dikun tane toshemure tachilagi mogudici kan asta dikun tantu galtale te to apnak kadi Jesus mulai tika kimar kurnakat maka kurbacha disak tine oburbor samatwas dubli France तुमचे मोले असतात पुन्हा तुमचे मोले सदांच असतात जेजुतुई असमोर जुदेव लोकांतल्या जायत्या जाणांक पडले म्हणटोच ती तुई असली जेजूचेच पासोन म्हणलोय पूण ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या लाजराकूय पळय म्हणून मुखेल यात्रिकांनी लाजराकूय जिवेशी मारचो म्हूण थारायलें कित्याक ताका लागून जुदेव लोकांतली जाय ताका सोडून जेजूचेर विस्वास ठेवतालीं जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान Riccia dorme nu, ह्याच देवाच्या पुत्राचेर ल्हान सोन्यार आमी पळोवया ह्याचें शुभ वर्तमान आमचे मुखार जायत्या जाणांक दवरता तशें पळय मारिया लाजार जुदास इस्कारियोत जुदेव लोक आनी तोच जेजू तांचेर नदर घालतना आमी आमकांच त्या लोकां मदें घालुया आमी तुवें आसले भशेन आनी जेजू आमकां कितें सांगता तें आयकुया हे दीस जेजूक आयकुपाचें ताचे उतर आयकून आमी उदीक ओतमीक जिवितांत ग्रेस पावपाचे दीस कुशीचे पिडेक लागून आमच्या घरांतली आमच्यान भायर सरूंक जायना पण कांयच परवाना देव सगळे कडेन आसा हे गोश्टींतूच न्हय आमच्या घरा कडेच्याच बसल्यात न्हय देव सगळे कडेन आसा आनी देखून जेजून ते सामारीचे वस्तेक म्हणलें जेरुसलेमांत देव केल्लो आसा तुयच तेंचें म्हूण बरो आसा खरेंच म्हज्या भावनांक भगिनो ह्या दिसांनी आमी जेजूक केळीपणी ताच्या बापाक आमच्या घराब्यांत आमी सोदून काडचो खरेंपणी तो एकलो ना तो आमचे मदें आसा आमच्या घराब्यांनी आसा आपल्या आत्म्या विशीं होच बाप आपल्या पुता विशीं कितें आमकां सांगता जायत मारयेन जेजू थंय एक व्हडली मोगाची खुणा दाखयली चड मोलाची एक तेल एक बोरमोड घेवन तिणें तो जेजूच्या पांयांचेर उतरयलो आपल्या केंसांनी जेजूचे पांय पुसले सगळ्या घरांत बोरमोड आयलो पूण नाटकायेन बोललो जुदास वेगळेच चिंतता त्या वेळार पण जो आमकां कितें सांगता ताचे भायर आनी कितें ताच्या मनांत त्या वेळार घुसपतालें तें कळना म्हणून फकत जेजू जाणा आसलो पण जो आमकां कितें सांगता की तो
दुबळ्यांच्या मोगान हय पूण दुर्बांचेर आशयेची येतलो तो चोर आसलो म्हूण सांगताय तो जे आपल्याच बरोबरच्या एकल्याक जुदासाक जिवाक मारतात तो चोर आसलो म्हणून ताका जेजूचो मोग नासलो ताका दुसऱ्या शिश्यांचो मोग नासलो तो भायल्यान दाखयता आपल्या दुबळ्यांचो मोग आहा म्हूण पूण खरेपणी ताका दुबळ्यांचो मोग ना ताका मोग आहा आपलोच गर्भान बोलो मनीस आनी देखूनच जेजूचो शिलो लोयो म्हणून तो वयर सरत गेलो पूण मारिया आमकां बरी देव दिता खालती वस्तोय पूण इतलें आपल्या जिवितान बरी वातो केल्लें जायत वातो पडकून घेवन ते जेजूच्या पांयचेर येवन रडटा बायल येता ताच्या पांयांचेर आनी व्हडली खुणां जेजूचो वेग दाखयता कसली खुणां जेजूचो वेग दाखयतले आपल्या दिसांनी दुसरी न्हय बगोर दुसऱ्यांचो हुस्को घेवंक मागीर जेजूचो हुस्को आसलो ती घडये नकळो ते फुडल्या दिसांनी कितें घडटलें पळय तें जेजूच्या जिवितांत पूण व्हडलो मोग जेजूचो तिका आसलो आनी ह्याच मोगाक लागून ती जेजूच्या खुर्साची मोडी उबी आसतली हें म्हळ्यार बरें दिसता तिका जेजूचो हुस्को आसलो तिका खरो दुबळ्यांचो मोग आसलो तिची घेवया आनी पयले फावटीर जेन्ना आमी आमच्याच घरांत आसा आमच्या जाणट्यांचो आमच्या कडेन जाणटे जायत तरणाटी जायत कोणूय जावं आमच्या घरांत जी कोण कसले पोतमी कशें सांपडल्यात तांचे सगळे आमचो मोग दाखोवया कित्याक आमच्या जाणट्यांचो आनी प्रेसनाचो फुडें आमच्या आवय बापूय जायत फुडें आमची शपाय शमाय जायत ताचे सगळे लोक संवसारांत कितें घडटा ताची वयर फुडें तितली बारीक आमकां बोट करून दवरल्यात ते कांयच बरें जाल्या भशेन आसता तें आनी आमी रावदां मागुया ही ओश्याची वेळ आमचे सोडली न्हय पूण सगळ्या संवसाराक ती पयस जावन आनी आमी नव्यान परमेश्वराची फकत तीन मागणी ह्या वेळार खालती कडेन देवा बापाक उबारुया एक मागणे केल्या उपरांत आमी खुशी एकठांय जावन तुमी संवसारांतल्या सगळ्या दुस्मां पासत पातळी पासत मोठभाशा पासत कोठाय घेवंक तरी पुढे वचल्या वेळार जेन्ना एक चलो ताका एक व्हडली जबाबदारी आसा सगळ्यांक कोठाय घेवन हें काम ताका कोठाय व्हड देवान म्हूण मागुया दया तुझ्या संवसारांत सगळ्या राष्ट्रांनी जायते दोतोर नर्सी तेच भाशेन सायंटिस्ट वावुरतात ही पिळा पयस करूंक आपलें जिवीत संकटांत रावतात कितले दोतोर नर्सी आनी कितली कोणी युरोपाच्या गांवांनी पाद्री सयत मरून गेले पिडीक लागून दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करतना तांणी ही सेवा चाकरी उदारपणान करूंक आनी सदांच जाता ते भाशेन
ताणी सायंटिस्ट आहात ताणी एक वॅक्सीन सोदून काडून मनशाक इलाज मेळूंक बापाय मागुया. दया बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची कामत कर. ही वेळा सगळे आमची कामत कर. जायती आजारां कुश्टुकतात तांचेर भुरगीं मोरलांची सवय आसा. राष्ट्रांनी बहुतांक मेळिल्लो आसा. बरी करूंक जायतीं जाणां बरी जालीं. जी बरी जाल्यात तांची वाचूंक जी चड पिडेत आसात आनी बरी आपल्या मोर्दांचो वेळ पावलो म्हूण जाणात तांकां बरें मोर्द पावलो सांग. मेल्यान तांकां बेगीन सासणाचो देवान विसव दिवंक. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आनी सगळी मागणी तुझे आवडे आमच्या काळजांनी आसात ते देवाक आमच्या मोलाच्या नांवाक एका स्थळार गावया तुझ्या राज आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दिवंक नाका, वायटांतली आमकां दिवं. आमची सर्गेची आवय मारिया आमकां केन्नाच सांगची ना. जेजून तिका तांची बळी उदी आसली तेन्ना सगळ्या जिणें देवाशी वरपूर मागल्या. नमान मारिये कुर्बेन भरली सर्वेस्वर तुमची सगळ्या आसूं. हेच मागणें खुदखुद्याक तुमी करचें. मारयेचेर सगळो आमकां विस्वास आसूं ती आमची आवय, कुश्टुकलेंची आवय. उलो मारतल्यांक ती केन्नाच सांगची ना. हे मागणें सगळीं सगळ्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. सर्व देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद करून